Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ergan Jesu. Ergan Jesu. Ergan Jesu. Ergan Jesu. Poglap Jesu. Poglap Jesu. Mahima Jesu. Mahima Jesu. Stuti Jesu. Stuti Jesu. Aradan Jesu. Aradan Jesu. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बाबा बहिणीनो, जिवितांत वारें वादळां येतात. हर एक वारें वादळ आमच्या जिवितांत आयिल्लें आमची जिविताची दोणू उमती घालूंक प्रयत्न करता. संवसारी वारें वादळां म्हजी जिणी नाश करूंक प्रयत्न करतात. पूण म्हाका जिवीत दिवचो एकलो समय आसा आनी जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत आयिल्लो. बापान ताका धाडिल्लो म्हाका बचाव करच्या खातीर. ताचे मरिपा सगळो संवसार जिवी जोडच्या खातीर आनी बाचेवी जोडच्या खातीर आनी त्या जेजूचें रक्षण म्हाका आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. बाबा भयणीनो, हर एक वारें वादळ म्हज्या जिवितांत उरता आसतना, हर एक रितीन हांव केदळा कश्टांक सांपडटा आसतना, पिडेशिरेक सांपडटा आसतना, निराशेक सांपडटा आसतना जेजू म्हजे सांगाता आसा. त्या जेजू तरशी आमी वचोंक जाय. आज आमचे जिवीत जेजू तरशी व्हरया. आमच्या जिविताचे संकश्ट जेजू तरशी व्हरया. आमच्या जिवितांतली वारें वादळां जेजूच्या पांयां तळी समर्पया. आमच्या जिवितांतली पिडा शिडा जेजूक समर्पया. आमच्या मोतींतले कश्ट नश्ट दूख कंद बेजाराय निराशा सलवणी सक्कड आमी जेजूक समर्पया. आनी त्या जेजूच्या संगात पण बघया. ताची गुण करची सकत आज आमचे ती म्हणटली आनी तस जेजू आमकां सरीक लागी आपडटलो आनी त्या दैवी शक्तीन आमकां भरतलो. सम्याक आमी ह्या पवित्र उंड्या रुपार आमी स्वागत करया, आराधन करया. उंड्या रुपार आमच्या जीव संगत येवच्या जेजूक आमकांच समर्पया आनी ताची दैवीक संगत पण बघया. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ದಿನವೆಲ್ಲ ಇರುವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. जेजू म्हज्या जिविताचो उस्वास श्वास तूं. जेजू म्हजें जिवीत हर एक दीस चलयतलो देव तूं. हांव सकाळीं उठतान राती न्हिदोंक येता पर्यंत हर एक म्हज्या जिविताची घडी श्वास जेजू तूं चलोवन वताय. जिवंत म्हाका दवरताय. हांव मरोंक जाता आसतना जेजू म्हाका तुज्या नव्या जिवितान भरताय. शम्या वारें वादळां जिवितांत येता आसतना केदला हांव पडोंक जाता आसतना हांव नासाच्या वाटेर आसतना जेजू म्हजेर तूं दिश्ट घालताय. तुजो श्वास म्हजे भितर घालताय जेजू आनी जिवीत म्हाका दिताय. सम्या
आयच्या ह्या दिसा जेजू तुजे मुखार हांव आदार आसा. सगळें म्हजें जिवीत जेजू तुजें देणें तुवेंच म्हाका दिल्लें. जेजू तुका तें समर्पिता. हो म्हजो स्वास जेजू म्हज्या कुडींत आसता म्हणसर जेजू खंडीत जावन जेजू तुजें तें जिवंत हाजीरपण जेजू. हो स्वास तुजेंच हाजीरपण जेजू तुका तो समर्पिता. म्हज्या जिवितांत जेजू कितें करता सगळें हांव तुका समर्पंक हांव हांगासर आयलां जेजू. तुज्या जिवितांत जेजू तुवें सगळ्यांक आशिर्वाद दिलोय. पिडेस्तांक बरें केलें. हर एकल्याक नवें जिवीत दिलें जेजू. तेंच नवें जिवीत हांव घेवचें जेजू हांव हांगासर आयलां. आराधन करता जेजू तुका समर्पिता. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿದೆ యేసయ్య. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿದೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ನೀ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. सम्या तुझे विना हांव कांयच करूंक शकना जेजू. तूं नासतना एक मेट जिवितांत काडूंक म्हाका असाध्य तितलो अस्कत हांव सम्या. म्हजे वरवीं कितेंच साध्य ना. तूं म्हज्या जिविताचें बोड. सम्या पिडाशिडां येताना, सलवणी येताना, जिवितांत वयल्यावेर विघ्नांवर येताना हांव म्हजें बाळ सगळें विरोवन बेता सम्या. अस्कत हांव जाता, पडोवंक जाता. म्हजें जिवीत खिणा भितर नपयस जाता की म्हणल्यार भोगता जेजू. पूण जेजू तूं जावन आसाय कडाप, घाट, थीर. म्हजो भावार्थ घट करचो सोमी तूं. वाऱ्या वादळांत तण करचो सोमी तूं. धैर्य दिवचो सोमी तूं. बुडलेल्या पेद्रूको हात धरून उदकावर चलयलो सोमी तूं. हय सोम्या, असलो सोमी तूं म्हजे सांगाता आसाय. हांव तुजे सांगाता चलतां जेजू. हांव तुजे सांगाता चलतां. तुज्या बोळान उडटा, जिविताक उडटा, परत मुखार वेता. निराशेचेर जैत व्हरता जेजू. तुजे सांगाता जेजू हांव मुखार वेता. हांव तुका नमस्कार करता. हांव तुका आराधन करता जेजू. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్ಯ. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ, ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. सम्या म्हजें जिवीत तुजे विणे हांव अस्कत. भुकेल्ल्या वेळार जेजू कसो इतलो अस्कत जाता तशें जेजू तुजे विणे, तुज्या कोडे रक्ता विणे, तुवें दिवचे त्या कुरपे विणे जेजू म्हाका जिवंक अस्कत जाता जेजू. अस्कत हांव तुजे विण म्हजे विण जिवंक जायना. सांपावल बरी तूं जावन आसाय म्हजे जिवितान सांगले बरी.
हांव न्ही क्रिस्त मुजे ते जियेता. वय सौम्या, हे म्हजें जिवीत म्हजें न्ही तुजें. हर एक दीस हांव कितें करता तुज्या बळान करता. कितें हांव करता जेजू तुज्या नांवान करता, तुज्या शक्तीन करता जेजू. हर एक दीस म्हज्या जिवितांत हांव झुजता पातका विरोध, खोटेपणा विरोध, वायट वडण्या विरोध, संवसारी जिविताच्या अनवरां विरोध, संवसारी संगतीच्या कश्टां विरोध, पिडे विरोध. सौम्या, हे सगळें जेजू तुज्या बळान हांव करता. आयचो दीस जेजू तुका समर्पिता. तुजें बोळ म्हजे थंय बर जेजू, म्हजे थंय बर जेजू. ಆರಾಧನ ಹಸಿವೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುದಿನ ಪೋಷಿಸಿದೆ. ಹಸಿವೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಅನುದಿನ ಪೋಷಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀ, ನನ್ನ ಪಾನ ನೀ, ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀ, ನನ್ನ ಪಾನ ನೀ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आराधने सर्वशक्त जीवदायकने अट्टिय आराधने. लोक के जीव गुण के बंधने यीशुवे लोक रक्षकने जीवदायकने. हालेलुया, 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 the Son of the Father, the Pop of Jesus, you are the Master of the universe, Lord, King, Lord, command. Hallelujah, 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 hallelujah. उंडेर परश्च जेजू आमी पळोवया, जेजूचेर आमी दिश्ट करया. जेजू ह्या घडये तुमकां आपडतेस आसा. जेजू तुमकां आपडतेस आसा ह्या घडये. तो जेजू तुमकां ह्या घडयास सर तुमच्या पिडेंतान गुण करीत आसा. हो जेजू तुमचे दुखां पुसून आसा. हो जेजू सक्कण तुमच्या जिविताच्या काळजाच्या गुंडांतले हर एक भोगणां पारखीत आसा. तुजे गुण करचे सकत ह्या उंड्यार पारता जेजूतून तुमचे थंय वळटेस आसा. ह्या घडये समर्प्या. सगळें जिवीत जेजू मुखार हाडा. सगळें तुमचें कुटाम जेजू मुखार हाडा. सगळें तुमचे समस्या जेजू मुखार हाडा. सगळें तुमचे घरदार आस्तवदीक जेजू मुखार हाडा. सगळो तुमचो कृशी करचो जागो आसा, तुमचे तोट, तुमचे गादे आनी तुमचे कितें हर एक ती कृशी सगळे जेजू मुखार हाडा. तुमचो काम करचो जागो, तुमचें ऑफिस कितें खंयसर दिसपडतो ग्रास उरता जेजू मुखार हाडा. आज तुमच्या घरांत असले पिडेस्त असले,
अंतोळणाराची प्रायस्तां पिडेस्तां सगळ्यां जेजू मुखार हाडा. तुमच्या कुटुंबांनी आज आस्पत्रेंत आसची, घरांनी वळवची, चक्कड कोरोना जावन दी, कॅन्सर जावन दी, एक रितीचे पिडेस्तां जेजू चर्चीन हाडा ह्या घडये. जेजूक समर्पिया. कित्याक हांगासर असो जेजू जिवी दिवंक आयिल्लो जेजू, पिडा गुण करूंक आयिल्लो जेजू, दैवी कृपेन भरूंक आयिल्लो जेजू, मनशान जिवी दिवंक आयिल्लो जेजू तो तुमकां आपडतेस आसा. Jesus is touching you at this moment. Jesus is touching you, touching your family, touching every one of you. Pray. Pray to Jesus. Bring your whole, everything to Jesus at this moment. This is a powerful moment of healing. Word of God heals you. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत अध्याय 55 11 वोळ म्हणटा, म्हज्या तोंडांतलें उतर भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेर शिंपाटी येना, बगार म्हजी कुशी पडटा. जें कितें करूंक हांवें तें धाडिल्लें, ताका धाडिल्लें तें सगळें करता. म्हजें उतर निर्फळ जावन फाटीं येना. आज जेजूचें उतर तुका आनी म्हाका पडटा, तें निर्फळ जायना. आज जेजूचें उतर म्हाका बळातीक रितीन आज गूण करता. तुजें उतर आज म्हज्या कुटुंबांत तें सगळे समस्ये परिहार करता. म्हजें दूख आज जेजू कान उडयता. जेजूचें बळातीक उतर, त्या उतराच्या स्पर्शान तूं बरो जाताय. जेजू ह्या घडये तुका आपडतेस आसा. तुजें उतार तुका आपडटेच आसा. समर्पी जेजूक हरशी हे घडये. Let's praise Jesus. The word is touching us now. At this moment, touching my house, my family, everyone. The word of God is touching. आमी सगळे ह्या दैवीक कृपेक आमी आमकां सुक्त करया आनी सम्या करस्या. Let's praise Jesus. तुझे घराणे देवा तुझी स्तुती करतले. हांव आनी मुझे घराणे देवा तुझी स्तुती करतले. जोर्दनेच्या अल्तडे जोर्दनेच्या पलतोडे जोर्दनेच्या अल्तडे जोर्दनेच्या पलतोडे खंयसर हांव आसल्या रे खंयसर हांव गेल्या रे देवा तुका सदां कळटे जातले. देवा तुका कदां कळटे जातले. हांव आनी मुझे घराणे देवा तुझी स्तुती करतले. जेरेमिया प्रवादी 30 आणि 33 वोळ अध्याय 3 वोळ सांगता. सर्पेस्पर अशें म्हणटा, म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो. तुका कळीत ना ते गोट वर्ते गोटो हांव तुका सांगतलो. म्हाका उलो मार आनी तुका हांव आयकतलो. उलो मार बाबा बहिणी ह्या घडये जेजू तुजे कडेन उलयता आसा. सर्व तुजें कितें तूं सांगताय तें आयकता. जेजू तुका आयकता. हरी एका पिडेस्ताची भोंवतणी आयकल्ली, हरी एका कश्टांतल्या मनशाची भोंवतणी आयकल्ली, हरी एक दूख ताणें आयकल्लें. आज जेजू तुका आयकता. सांग जी तुज्या काळजांत हांव सांग जेजूक. जेजू तूं आनी तुजें घराणें तुज्या घरांतले हर एकली तुमी जेजूक उलो मारा. सांगात उलो मारा. जेजू कडेन सांगा. तुजें घर सांगा. तुज्या घरांत कितें जाता सांग जेजू कडेन. ही पवित्र घडी तूं जेजू तुज्या लागीं जेजू उलयता. तुका तो आयकता. तुका तो गुटकळीत करता. तुज्या घरांत कितें घडोवंक आसतलें, तुज्या जिवितांत कितें देव अजापां करतलो
कितें मिरेकल्स करतलो हे जेजू तुका कडेत करता. जेजू को संपूर्ण रितीन आय ताका हरसी होगळसी ह्या घडये. सर्वेस्परा तुका सांडिना अन्या देवाक आमी मांदिना. सर्वेस्परा तुका सांडिना अन्या देवाक आमी मांदिना. कित्याक म्हळ्यार तुवें आमकां सोडयलाय, गोपान तुज्या मोगान आमकां वागयलाय. कित्याक तुवें आमकां सोडयलाय, गोपान तुज्या मोगान आमकां वागयलाय. हांव आनी म्हजें घराणें देवा तुजी स्तुती करतले. हांव आनी म्हजें घराणें देवा तुजी स्तुती करतले. जोर्दानेच्या अल्तडी जोर्दानेच्या पलतडी जोर्दानेच्या अल्तडी जोर्दानेच्या पलतडी. खंयसराम आसल्या रे खंयसराम गेल्या रे देवा तुका काल्त जातले. देवा तुका काल्त जातले. जेशवा ह्या पुस्तकांत अध्याय 1 वाक्य न्हू सांगता, द्राड आनी तीर राव, बी फर्म, भिये नाका, डोंट बी अफ्रेड आनी धैर्य सांडी नाका. कित्याक सर्वेस्परो तुजो देव, तूं खंय गेला रे तुजें सगळें आसतलो. सर्वेस्पोर देव तुजे सांगत आसा, भिये नाका. तूं खंय गेला रे तुजो देव तुजे सांगत आसा, द्राड राव. आस्पत्रेंत आसाय की भिये नाका. पिड्यान पडलाय की भिये नाका. कॅन्सर पिड्यांत आसा की भिये नाका. कोरोना पिड्यांत आसा की भिये नाका. रीण जालां की भिये नाका. निराशेंत आसा की भिये नाका. सगळ्यांक घुसोन घालां की भिये नाका. आर्थीक संकश्ट जाल्यार भिये नाका. द्राड राव. सर्वेस्पर तुजे सांगत आसा, तुजे सांगता तो आसा, तो तुका बरें करता, तो तुका सांबाळटा. धैर्य काण गे, हांव तुजें सगळें आसा म्हणटा. सर्वेस्पर त्या सर्वेस्पराक हरसी. देवा तुवें आमकां बोक्षिला, दया दाखोवन आमकां सांबाळ्ळा. देवा तुवें आमकां बोक्षिला, दया दाखोवन आमकां सांबाळ्ळा. पासयल्ल्या गांवाक आमकां पावयला, दुस्मानांतून तुवें निवारला. पासयल्ल्या गांवाक आमकां पावयला, दुस्मानांतून तुवें आमकां निवारला. हांव आनी म्हजें घराणें देवा तुजी स्तुती करतले. हांव आनी म्हजें घराणें देवा तुजी स्तुती करतले. जोर्दानेच्या अल्तडी जोर्दानेच्या पलतडी जोर्दानेच्या अल्तडी जोर्दानेच्या पलतडी. खंयसराम आसल्या रे खंयसराम गेल्या रे देवा तुका काल्त जातले. देवा तुका काल्त जातले. अल्लेलुया अले अल्लेलुया अल्लेलुया अले अल्लेलुया अल्लेलुया अले अल्लेलुया अल्लेलुया अले अल्लेलुया 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 ही घडी बोर तुझ्या जिवितांत देवाचे संगतपण बघ. भीती नियम पुस्तक म्हणटा, सर्वेस्पर भरपूर दिव्यांनी भरलेले आपल्या आकाशाचें घर तुका उक्तें करतलो. सर्वेस्पर भरपूर दिव्यांनी भरलेले आपले आकाशाचें घर उक्तें करतलो. तुजे भुंयक पावत्या वेळार पावस दितलो. तुवें हातीन घेतिल्ल्या सर्व कामांचेर आशिर्वाद घालतलो. तुज्या जिवितांत कांय उणें जावचें ना. ह्या घडये उंड्या रुपार असो जेजू हांगासर तस्सो आकाश तुका उक्तें करीत आसा.
ह्या उंड्या रुपाराचे जेजून तुझ्या घराण्याक तुझ्या जिविताक तुवें जीवच्या जाग्याक ताची कृपा वळटेत आसा. दिव्यांनी भरलेले दिव्य वळटेत आसात. ह्या घडी तुझे ह्या विशेष रितीन जेजू तुका आपडतेच आसा. सकड आमी कोण ह्या आराधना भाग्येत जेजू आमकां आपडतेच आसा. ह्या घडये देवाची सगत वळटा. तो आशीर्वाद दितेच आतां जेजू आमकां. कांय उणें जावचें ना. येदोळ उणें जाल्यार जावं पुरो. येदोळ आमकां जेजू आमी चलुलें जावं पुरो. आज जेजू आज आपडटेच आसा. परत किर्तनकार म्हणटा 130 आनी 1 आनी 3व्या किर्तनांत 13व्या किर्तनांत 9व्या वाक्यान वांस दे स्त्रियेक भुरग्यापणाची संतोश बरीत आवय देखून तिच्या घरांत तिका वस्ती करूंक हांव दिता. वांस दे स्त्रियेक भुरग्यानांतल्या स्त्रियेक तिका एक आवय करून घरांत जीवचे भाग जेजू दिता. पळया म्हाका जी कोण सकड आज तुमकां बघता भुरगीं बाळां ल्हान तुमच्या कुटुंबांत आशिर्वाद ना म्हण बघता जेजूआ ह्या घडये तुमकां आशिर्वाद दितेच आसा. देवाचें उतर सकत बरी. देवाचें उतर फळ दिनासतना रावना. आज तें देवाचें उतर तुमचें थंय वळटेच आसा. भाव भयणीनो तुमची काळजां उक्ती करा. जेजू तुमकां आपडतेच आसा. ह्या घडी ताची सगत जेरेमिया प्रवादीचें पुस्तक 30 आनी 3 6वें वाक्य सांगता हांव तांकां वोकात आनी सवस्थकाय हाडटलो. हांव ताका बरें करतलो. हांव ताका उदंड मापान शांती दितलो. जेजूची भलायकी तुमचे भितर वळटेच आसा. जीसस इज टचिंग यू. मस्त जाणां आज तुमचे पैकी आज आराधन करतली जायतीं जाणां ह्या घडये जेजू तुमकां आपडटेच आसा. कॅन्सर पिडेन जातल्या तुमकां जेजू ह्या घडी तुमच्या कॅन्सर पिडेन थंयचो जेजूचो स्पर्श तेच आसा. कोण आज जेजू तुमी कोरोना पिडे वरून बियान भरल्यात जेजू तुमकां आपडटा. हांव तुमकां वोकांनी सवस्त काय हाडटलो. भिये नाकात. ह्या घडये सकड आमी जेजूची सकत मागया. पवित्र आत्म्याची स्ती आमी सकत मागया. सकड आमी आमची काळजां पवित्र आत्म्या उक्ती करया. पवित्र आत्मा आमचे थंय वळटलो. ह्या घडये संपूर्ण रितीन तो पवित्र आत्मो देवाच्या कृपेची भांडार आमचे थंय वळयतलो. आकाश उक्तो करतलो. आकाशांतून ते पवित्र आत्म्याची सकत आमचेर वळटली. आशिर्वादान आमकां भरतलो. सकड आमची काळजां आमी सम्याक उक्ती करया आनी पवित्र आत्म्याची सकत मागया. पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवून येतो. आमचेर देवून ये. पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर देवून तूं ये. आमचेर देवून तूं ये. पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर देवून तूं ये. आमचेर देवून तूं ये. लाभय आमकां तुजी कृपे देणी. फळादी कर आमची अस्गजिणी. फळादी कर जिणी. कुटुंबांची येवंक आमी माया मोगान. लालेन मागता लाभय तुजी कृपा. लाभय तुजी कृपा. पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर देवून तूं ये. आमचेर देवून तूं ये.
वावरूंक आमी शेस्तान निस्वार्थ मोना तेलाय आमकां आज जेजूच्या मोगा तेलाय जेजूच्या मोगा एकवट आमचो सदांच वाडय चडय पवित्र सभा बांदूं आदार लाभ पादार तुजो लाभ पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर देवून तूं ये आमचेर देवून तूं ये आमचेर देवून तूं ये आमचेर देवून तूं ये आमचेर देवून तूं हे पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये आमची काळजां पड आमची गायल्लीं काळजां दुखान भरिल्लीं काळजां भिरांतेन भरिल्लीं काळजां निराशेन भरिल्लीं काळजां खंतीन भरिल्लीं काळजां ससून ससून पुरो जाल्लीं काळजां आपडचे आपड पवित्र आत्म्या या काळजांत ते उदार या कडे स्वीकार करूंक आत्मने या काळजांत जेजूच्या उतराच्या सक्तीन ते गाय गुण जावंक सवार्थेंतावन म्हज्या काळजांत बरदवनातलें सगळें दूख त्या उतरांनी संपूर्ण गुण जावं ती दूख मायाक जावं पवित्र आत्म्या आंबाड बेल्ल्या म्हज्या मोतींत शांतपण दी धैर्य दी बोळ दी म्हजे सांगत राव anoint me Spirit of God touch me anoint me fill me with your love fill me with your strength fill me full of power of the word of God fill me the divine light heal me सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या त्या दिसा सांज जातस आमी पलतडी वसोया म्हणालो जेजू आपले शिश्यां लागीं तेदवांतांनी लोकांक दान सोडलो आनी जेजू मच्छीवार आसलो तसोच घेवन ते फुडें सरले तांचे सांगता एर मच्छवे आसले तितल्यार व्हड एक जड वारें उठलें आनी लारां मदल्या राजा मच्छव्या भितर मारन मच्छवो उदकांत भरून आयलो तरी जेजू सोंकणा सरशी हुशार तकली तेंकून न्हीद काडटालो शिश्यांनी ताका जागोवन म्हळें मेस्त्री आमी बुडटा तूं कांय खबरेर नाय मू जेजून उठून वाऱ्याक बेश्टायलें आनी दर्याक म्हळें चूप राव थंड जा आनी जड वारें रावलें सगळें शांत जालें तवळ जेजू तांकां म्हणूंक लागलो तुमी इतले बिजूड कित्याक तुमकां भावार्थ ना पूण ते भोवसर भियेल्ले आनी एकामेकां म्हणाले हो कोण जायत वारें आनी उदक लेगून हाच्या उतराक काल जातात देवाचें उतर हें
वाखाणणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, ही कडी बरो देवाची उतर आमी नियाळ करया. फाटल्या थोड्या दिसां आदीं तावकते आनी यास म्हणली दोन सायक्लोन चंडमारुता आमच्या भारताक एक पश्चिम करावळीक आनी एक उदेंतीच्या करावळीक मारली. मारतना कितें जालें आमकां सगळ्यांक गोत्त आसा. दर्या देगेर उदक भितर आयलें. धरणीचेर कितलींशीं घरां कोसळून पडलीं. कितलेशे दोणी दर्या देगेर रावयल्ल्यो त्यो बिबाण जाल्यो. मुंबईंत 2 बार्ज बुडोवन गेली आनी तातूंत आसले मनीसय जायते मेले. कितले लोक धरणीक शेवटाले. कितलेशे बांदपां ती वाऱ्याक उबले वाऱ्याच्या फर्सार कितें दिका पांक्यांक इत्यादी उसळ्ळें. वारें वादळ मागीर कितलें पळा दिक आमकां गोत्त आसा. ह्या दिसांनी पावस येता थोडी पोटी. ह्या पावसाक इतलें वारें येता बेदिसता आवाज येताना. त्या वाऱ्याक कालें जायत की म्हणून केदें व्हडले गटरूक पर्यंत धरणीक शेवटतात. बाबा भयणीनो, मनशाचें जिवीत वारें वादळांनी भरलेलें म्हणलें आयचें देवाचें उतर आमकां सांगता. वारें वादळ मनशाच्या जिवितांत मात्र न्ही, जेजूच्या जिवितांत ती आयलें. जेजू आनी ताचे शिश्य एक दीस लोकांक शिकोवन दतेस गलिल्या सरोवराच्या आनी एका कुशीक पैण करून वताले. आनी ह्या वेळार जेजू त्या दोणीर सुंकाळार न्हीद काडीत आसलो. आनी शिश्य 2 वच्चिताले या चलयताले. आनी ह्या वेळार चितीनातले बरी बिरांकूळ वारें एक आसताने ल्हारान दर्याक दोनीक मारूंक लागलीं. गलिल्या सरोवर भोवशा तुमचे पैकी कोणी होली लँडाक गेल्लीं तुमी आसात. तुमी पळयनात हांव पुरो. गलिल्या सरोवर म्हळ्यार तो एक विंगड सरोवर. तो खंयच्याय व्हडल्या दर्याक ह्या सागोरांक एटॅच जावन ना. पूण ह्या गलिल्या सरोवरांत जायतें उदक आसा. आनी एका कुशीन आमी पळयता उत्तरेच्या कुशीन थंयसर जायते हर्मन माउंट हर्मन म्हणून आसा. मुखार ते गुड्या आसात. आनी एका कुशीन तग आसा. अशें कितें जाता वारें आयिल्ल्या वेळार हें वारें त्या मुखाराच्या गुड्या आसल्या वरवीं हें वारें दर्या सुळी मारता. आनी अशें ह्या सुळयेच्या प्रभावाक थंयसर उदकांत ल्हारां उपसतात आनी उसांबळ जाता. अशेंच घडलें जेजूच्या तेंपार. जेजू दोणीर आसलो. शिश्य 2 तांडेवन आसले. आनी ह्या वेळार थंयसर वारें वादळ येता आनी शिश्य भियेतात. जेजूक बोब मारतात. बाबा भयणीनो, आमच्या कुटुंबा जिवितांत बहुशा असलीच परिस्थिती उपजता. आमकां जिवितांत बहुशा शांतपणी आमी जिवन आसा. आमचें जिवीत बरें चलोन आसा. पूण आमी चिंतिनातले बरी वारें वादळ येतात. वादळां कशीं निराशेचीं वादळां. थोडे फावटी आमी इतले निराश जाता की मनीस जीवगताच्या मट्टा पर्यंत वेचे निराशपण. थोडे फावटी कादारी जिवितांत थोड्यांक वारें वादळां. कादारी जिवीत एका जिवितांत संतोशान आसा. पूण आनी एका वाटेन थंयसर कितेंय येता. भुरगीं बाळांचे देणे ना हें एक वादळ. खंय दुबाव भितर सरलो तेंय वारें वादळ. घोव बायले मदें सूख समजणी लढाय झगडे वारें वादळ. खंयच्या घडये कुटाम बुडटा आमी नेणो. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमकां घर चलोवंक जायना. आर्थीक संकश्टाचें वादळ.
घरा पयशे नात, लोन भरूंक जायना, भुरग्यांची फीस बांदूंक जायना, वखदां पयशे नात, घरा वरवीं हाडूंक पयशे नात, घर रिपेरी करूंक पयशे नात. हे रितीचें आर्थीक संकश्ट जायते फावटी आमच्या जिवितांत आध्यात्मीक वारें वादळ येतात. बरी जिणी जीवन आसा, खंय आमकां वायट जिविताच्यो ओडण्यो येतात. पातकाक आमी सांपडटा, वायट करणे आमी करता, अन्यायान जियेता, अनीत करता, कोणाक दगो दिता, कोणाक मोस करता. अशें आमच्या जिवितांत असलीं वारें वादळां, वायट स्वार्थ, राग, मोसोर, जिद्द हे असलीं वारें वादळां आमच्या जिविताक मारतात. आमचें जिवीत पिड्ड्यार जाता. आमी मनीस मन जाती जाता, मन जाती कश्टाचे जाता. आनी ह्या वेळार आमचें जिवीत सगळें विबाडता. आमचें मात न्ही, हेरांचें जिवीत तें विबाडता. असल्या परिस्थितीक आमी सांपडटा. भावा भयणीनो, आमी कितें करूंक जाय? जेजू आनी ताचे शिस वारें वादळ येत आसतना कितें करतात? जेजू कुलो मारतात. आज आमी जेजू कुलो मारूंक जाय. जेजू आमच्या जिवितांत आसा आनी त्या देखून कशें जेजू थंय आमकां पातयेनी जायते. आमकां दैते पटी भोगता जेजू आमच्या जिवितांत हाजेर ना कोणना म्हणून. आमी पळयता आयच्या वा शुभात जेजू न्हिदोन आसलो. हेणें वारें वादळ तेणें गडबडी भियेल्लें आपोस्तल आनी एका वाटेन न्हिदोन आसलो जेजू. बाबा भयणीनो, कित्याक हें? ही भावार्थाची परिक्षा. मनशांक देवाचेर पातयेनी आसा जाय. देव आमच्या दोळ्यांक दिसना. थोडे फावटी कश्ट येतना आमी भियेता, देव ना म्हूण चिंतता. ह्या दिसांनी मुस्तांनी निसारले आतां. कोरोना पिडा आयिल्ली, इतले जण मेले, पाद्राप मेले, सिस्टरां मेली, तरणाटे मेले, कुटुंबांत गरजेचे कुटुंब चलोवचे व्यक्तीच मेले, तरणाटे मेले. हें कित्याक घडटा? देव खंय आसा? वारें वादळ येता, बुडोवन आसा, देव खंय आसा? देव सुंकणार आसा. बाबा भयणीनो, जिवितांत कितें घडूंक आसा जायते पटीन देव आमकां थोडे पटी परिक्षा करूंक करता खंडीत जावन. पूण आमचो भावार्थ गट आसो जाय. आमी भियोंक नसो. जायते पटी आज मनीस कश्टांक सांपडटा जाल्यार आपल्याच भियान. देवाचेर पातयेंतलो मनीस धैर्यान चलता, तो जियेता, मरणाचेरय जैत करूंक शकता, पिड्याचेरय जैत करूंक शकता. एक पिडा आयल्या आसतना आमी भिवूंची न्ही, पातयेनी दवरची. आमी देवाचेर विश्वास दवरचो. जेजू आसा, वारें वादळ येयना, तोंदरे ना, जेजू आसा. आमचे सांगता जेजू आतां आमची दोन बुडोवन सोडचो ना, आमचें कुटां बुडोवन सोडचो ना, आमचें जिवीत बुडोवन सोडचो ना, आमकां तो कश्टां पडोवन सोडचो ना. इल्ले कश्ट येतात, भिवचें नाका. वारें वादळ येता. कित्याक आमी खंयच्या संवसारान जियेता? वायट आनी खोटेपणांतल्या संवसारान जियेता. आमी ह्या जिवनच्या संवसारांत देंवसाराची ती एक आमचे रितीन आमकां ती आसात इजा आमकां दिवची. कित्याक जेजूच्या तेंपारी ते पातयेतले. कितेंय करता तर हें देंवसाराच्या सक्त्यान घडता. देंवसार पाड करून प्रयत्न करता. देंवसार मनशां नाश करून वायट सक्ते वरवीं घडता. देखून ते जेजू बोब मारतात. आनी जेजू ह्या सक्कट वायट सक्त्यांचेर ताका अधिकार आसलो. जेजू देखून जेजू उबो रावता, दर्याक फरमायता शांत जा आनी सगळें शांत जाता. जेजू आमी पळयता देंवसारांक मार्काच्या वांजेलां 5 अध्याय आमी पळया. थंयसर येदो व्हडलो बेरांकूळ मनीस तो जेराजाच्या देंवसार लागलो. ते इतले देंवसार हिंड ताचे थंय आनी असल्या मनशा जेजू गुण करता. कित्याक जेजू त्यांतली ती सकत. बाबा भयणीनो, आज आमी सक्कड जेजूच्या सक्तीचेर पातयवया. भियोवचें नाका. आमचे बेस सोडीचें, आमी धैर्य करीचे. झुजाचे जिवितांत भावार्थ घट करया. जेजू आमचे संगता आसा. आमी कांय भिवची गरज ना. सोमी आमचे संगता आसता आसतना आमी केदींच भियोंक ना. बागार धैर्यान आमी सोम्यातय आमचो भावार्थ घट करया आनी मुखार या. आमी केदींच भियोवन पयस वचचे नाका. आमी मस्त जाल्यार वाट सोगता. आमी थोडी फावटी आमकां इतलें की आमचो भावार्थ की खंय वेचें, आमी कोणा कडच्यान वेचें, आमकां बरें जायचें. आमी ह्या कश्ट आमचे पर्यार कोणा कडेन खंय वेचें म्हणना. आमी
आखरेक आमी निराशेक संपडटा देखून असल्या परिस्थितीन जेजू आमचो सोमी भावा भयणीनो उंड्या रुपार जेजूक पळया एक घडी पळया हे जेजून देवसार लागल्या मनशांक गूण केल्लें हे जेजून वारें वादळ तण केल्लें हे जेजून खोडकारांक गूण केल्लें ह्या जेजून लाजाराक जिवंत केलें हे जेजून विधवीच्या पुताक जिवंत केलें हे जेजून आरेगराक गूण केलें हे जेजून 5,000 लोकांक उंडे माश्ट्यान वाडलें ह्या जेजून पेद्रू मारिपात धर्मदूताच्या कृत्यांत पळयता थोड्या मनशां तलाशें केलें भावा भयणी इतलें सकट केल्ल्या जेजू तुजी पिडा तुजे कश्ट तुजे जिवीत आयिल्ल्यान वरां बिलीव ट्रस्ट द लॉर्ड पातये सोम्याक पातये जीजस कॅन डू वंडर्स फॉर यू जेजू तुजे खातीर कितेंय करूं शकता ताचे शक्तीचेर पातये ट्रस्ट द लॉर्ड नॉट एनीथींग एल्स जेजू विने तुका कांयच ना खंयची सकत ह्या संवसारान भाव भयण जेजू शिवाय ना नो अदर पावर कॅन हील यू एक्सेप्ट जीजस ट्रस्ट जीजस समेचेर पातये ह्या घडये जेजूक आमी सक्कड आमचे कश्ट भेटोवया ह्या घडये हांव सक्कड तुमची मागणी जेजू मुखार दवरता हांव सबारांनी मागोवंक सांगलां ही सक्कड मागणी हांव जेजू मुखार दवरता पयलें आनी उपरांत आमी जेजू सांगता मागया एनी लुईस म्हणली भयण थायरॉयड पिडेतावन गूण जावंक मागता सोम्या मडंतार पिर्ग जेसो रायन डिसोजो म्हणलो तरणाटो कोवीड पिडेन क्रिटिकल आसा रेस्पॉन्ड करिना दुखांत आसा तांचे कुटाम तो बरो जावंक ती मागतात एक भयण आपलो पुतू बऱ्या तरान कॅनडा वचून पावल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता जेजू बरें काम मेळ्ळें ती तुका अर्गां आनी होगलाप तशेंच ती आपल्या पतीन परतें परिवर्तन जावन कुटुंबांत माया मोगान चलोवंक देवा ती पाटी परतोवंक मागता रोजी म्हणली भयण कातरतावन आपलो पांय ऑपरेशन आसतना गूण जावंक मागता मुंबयचें एक कादारी जोडें पती आनी पत्नी मदलो मनस्ताप पयस सोरोवंक कुटुंबाच्या सांद्याचें मेतेरपण तांच्या कादारी जिवितांतले पयस जावंक आनी दोगांनी सांगाता जियोवंक 7 दिसाचें तुजे कडेन मागतात एरोन म्हणलो तरणाट्यान आपल्या आवय बापायक मान दिवंक आनी आपले वायट इश्टाक सोडनो वायट संवयो सोडनो शिकप बरें करून बरें शिकोवन बऱ्या वाटेक परतो कळनासतना मागोन आसा नेल्सन आनी मरवीन आपणाक बरी भलायकी तशेंच आपल्या भुरग्याक ताप येता ह्या तापांतले निवारोवंक सोम्या तुजे लागीं कापाय घडन अशें मागतात मी आपदावतोन एक भयण आपणा निरंतर दोव्याम्याच्या पिडेतावन गूण कर म्हण मागता एक भयण आपणा पाठ दुखो पुरती गूण करूंक आनी तुज्या पुताक बरें करून शिकोवन बऱ्या फुडार जोडूंक तुज्या कुटुंबांतल्या एका भयणी सोबान ते बऱ्या तरेन जावंक मागता राफायल म्हणलो भाव आपणाची पेंगटाची गूण जाल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता जेजू अर्गांनी उगलाक ती पुरती गूण जावंक आनी कॉन्स्टिपेशन पिड्यांतलें गूण जावंक तो मागता शोभा म्हणली भयण कुंदापुरतो आपल्या घराचें काम बरें तरेन जावंक आनी कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागता एक कादारी जोडें आपणा भुरग्याचें देणें पावस जावंक मागता एक कुटुंबाक कोवीड पिडे वरवीं महाराष्ट्रांतून गांवाक येवंक साध्य जालां घरचो सामान आनी सकट हाड बऱ्या तरेन तांणी गांवाक पावच्याक मंगळुरांत वावर करूंक पावोवच्याक ते मागतात विदेशांत एक कंपनी कोरोना पिडे वरी बंद जाल्या ती बरें उक्ती जावन तांदूळ काम करनातल्या सयत्या आमच्या सगळ्यांच्या भाव भयणीक परत काम मेळोवंक आनी दिसपडटो ग्रास मेळोवंक मागतात मंगळूरू लीना लसरादो लॉय हांच्या घरांत आयिल्ले कोरोना पिडे वरवीं सगळें कुटुंब कश्ट जाता ह्या कुटुंबाक कोरोना पिडे वरवीं पिडेतावन गूण कर सुटका दी म्हूण मागतात फ्रांसीस डिमेलो म्हणल्यार भावाक ताची परती भलायकी पटी पावो कर म्हूण मागतात रिटा आनी आयवान सल्डाना प्रेसिल्ला आनी पास्कल हांचेर विशेष रितीन जेजू आशिर्वाद भलायकी कुटुंबां मागतात प्रिन्सिया बरी भलायकी दी म्हूण ताची आवय मागता
आदल्या आराधनान बरें कर म्हूण मागल्या सोनियाक आनी तेच्या पती समिताक कोवीड तापांतले मारल्या खातीर जेजू ती तुका अर्घां दितात. कॉन्स्टिपेशन पिडेन कश्ट जेका भयणीक बरें कर म्हणून तांचे कुटुंबाची मागतात. ही जॉर्ज आनी प्रमिळा नजरेत हांचे सगळे रीण फारीक जावंक आनी बरें घर बांदूंक जावंक आनी पयशिल्या आनी ते पयशिल्या का मनशां परगांवांत बरें काम मेळोवंक फावो जावंक तशेंच जॉन्सना बरें काम मेळोवंक आनी आरुश्याक बरी भलायकी मेळोवंक ती मागतात. एक भाव आपल्या कंपनीत प्रमोशन मेळोवंक आनी गरजेची दस्तावेजां मेळोवंक मागता. परीक्षेन पास जावंक आनी आपल्या कुटुंबा खातीर तो मागता. कॅनडांत एक भावाक बरें काम मेळोवंक ताका आतांच्या कामांत सांबाळूंक मागता. बंदडेंत एका तशेंच मंगळुरांतल्या एका भयणीक बंदडेंत प्युअर पिडेच्या बंदडेंत सुटका दिवं वखदां उणी जावं हर्निया आनी तशेंच मुळवाच्या पिडेंत गुण जावच्या बसत मागता. तांणी तांचो रीण दिल्लो पयसो फाटीं मेळोवंक मागतात. तांचे घरचे पतीक बरे उडासाचे सकयल मेळोवंक मागतात. एका सद्याक प्रत्येक तरान देव ह्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद मेळोवंक ती मागतात. लिना आनी कुटाम कोवीड पिडेन ते गुण केल्ल्या पासून तुका अर्घां दितात. अर्घां आनी ओगलाप जेजू येयन ते कुटाम बरें काम मेळ्ळ्याक तुका अर्घां दिता. एक तरणाटो परगांवांत प्रमोशन मेळ्ळ्या खातीर मस्त मागल्लें डबल प्रमोशन मेळ्ळ्या खातीर जेजू तुका अर्घां आनी ओगलाप. गोंयांत एक भयण आपल्या पुताक म्हयन्याच्या 11 UK वचूंक साद जावचे खातीर मागता. तशेंच तिचें नीस तिची बाची मेना बरें जाल्ल्या खातीर तुका अर्घां दिता. अर्घां आनी ओगलाप जेजू. बोंदेल आयरेन म्हणली बायन तिका आनी तिच्या कुटुंबाक बरी भलायकी आनी आशिर्वाद मागता. लिनाबाई बोंदेल बरी जावन आस्पत्रेंत बरी जाल्ल्याक असो तिका अर्घां दिता. आयच्या दिसा ती डिस्चार्ज जावंक आसा आनी की पुर्ती जावंक बरी जावंक जेजू तुजी कृपा मागता. बोंदेल एनबाट म्हणल्या भावाक जेजू मारेकार पिडेन तें तूं निवार कॅन्सर पिडे तावन ताका गुण कर म्हूण जेजू तो आनी तेजे कुटाम मागता. जेजू आमी मागता. दुबाय अशोका भैंदूर हाका बरी भलायकी तुवें दिल्ल्या खातीर बरें काम मेळ्ळ्या खातीर जेजू अर्घां दिता. तशेंच पयल्याच्या दनयान बरें आतां रिलीज दिवच्या खातीर मागता. काटे पडला तो साविया म्हणली बहीण खातर तो 5 वर्सां जाली एक भुरग्याच्या दण्या पासत मागता. बंदेल तो निशा पिंटो आपलो बाळंतेर बरें आतरां जाल्ल्या पासून तुका अर्घां दिता. अर्घां आनी ओगलाप जेजू. एक भयण आपल्या पतीन आपली बैली इश्टागत पुर्ती सोडनो कुटुंबांत पतीन आनी भुरग्यां संगी बरें आतरां जिवच्या खातीर मागता. मेरी मार्टीन म्हणल्यार आपल्या ही भयण आपल्या भयणीक एक बरें काम मेळोवंक मागता. एक तरणाटो 11 वर्सांतून काम नासतना निराशेत आसा. जेजू ताका एक काम फावो कर. रॉबर्ट आनी सबिता हांकां एक भुरग्याचे देणे फावो कर जेजू. शारजेतान ती मागता. असात न्ही म्हणले पातींनी तांची थंय घाल आनी तांकां फावो कर. एक कॅन्सर पिडेस्त कठीण वळवळटा ताका एक बरें आनी शांत तरेचें मरण फावो कर मागतात. जेजू ही सर्व इरादे आमी तुका समर्पिता. जेजूची काकूळ मागया. सकड आतां एक कण आमी दैवी काकूळ दितो तेर्स भक्तीपणे मागया. सोमयेचे कश्टांचो फळ सोमयेचे आमलीक रगत आज कोणाचे आमी मागलां इतल्या पासून मागलें. हे सर्व इरादेची सोमयाची काकूळ तो मागया आनी सोमयाच्या आमलीक रक्ताचो अभिषेक तांचेर मागया. एक कण दैवी काकूळचो तेर्स आतां आमी मागया. सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता. तुज्या अमोलीक दुताची कुडानी रगत आत्मानी देवपून आमच्या पदकांच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पदकांच्या पारीपणा पासून जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर.
जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामोरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामोरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामोरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामोरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामोरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामोरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामोरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामोरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामोरी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता मारा काकुळतांची कर. हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता मारा काकुळतांची कर. ही घडी बोर बाबा बहिणी नाव आमच्या खातीर मागया ह्या घडये हरी एकले तुमची जैत त्यांची त्या सभा जेजू मुखार दवरली आणि आता तुम्ही सकट कोणाची त्या सभा तुम्ही मागतात जेजू मुखार दवरा. जेजू तुमकां पडते ससा. जीजस इज healing you. Jesus is touching you and touching your family, touching your property, touching the whole your heart is painful. हर एक दुख कंद बेजार आहे तुझे ती असते जेजू आपण जातात. जेजू मुखार दवरया पहिल्या स्वतेर कुटुंबा खातीर मागया. एक घडी बोर कुटुंबाचेर आयली वाऱ्या वादळा जेजूक भेटून दिवया. घरांतले समाधान पाड जाला. बाबा बहिणी तुझ्या घरांतले समाधान पाड जाला. मग जेजू कडे जेजू याकडे तुका तुझ्या कुटुंबा पडते तुझ्या कुटुंबात किती समाधान पाड जाला. कंच्या खातीर सुख समजुनी उपजल्या. घरांत कित्या खातीर गांव बायले मध्ये दुबाव सुरू जाला. खंय तर सुख समजुनी उपजल्या. एकामेका समाधान ना. घरांत भुरग्या वडिलां मध्ये समाधान ना. जेजूक भेटय. तुझ्या घरांत वायट सवय आसा. वाईट सवयांच्या वाऱ्या वादळ तुझ्या घराक मारला. या घडये मागा जेजूकडे तुझ्या घराच्या एका कुडांचेर घरांतच्या सर वस्तूंचेर तुझ्या घरांत जागो तुझ्या आस्ती बदकाचेर हर एकाचेर मागा. या घडये जेजूकडे मागा. जीजस टच मी लॉर्ड. म्हाका आपड आमचे कुटुंब आपड वाऱ्या वादळ पयस कर नितळ कर शुद्ध कर जेजू. आज आमचे कुटुंब शुद्ध कर. माग जेजूकडे या घडी आम्ही सक्कड सम्याक मागोन आम्ही मागया. दया तुझी आमचेर दाखय सोमिया कित्याक तुजेर आमी पात येवन आसा. माग या घडये पिडेशी ती वाऱ्या वादळां जेजूक भेटे. कोण
सक्कट तुमकां पिडा आसतली ह्या घडये तुमच्या खातीर मागा, तुमच्या घरांतल्या पिडे आसता खातीर मागा, आस्पत्र्यांतल्या पिडे आसता खातीर मागा. ह्या दिसांनी कोरोना पिडे वरवीं कश्ट जे एकले कुटाम ह्या घडये तुमच्या घरांत कोरोना पिडा आसा, कश्ट जातात, तुमी सगळ्यांनी तुमकां पयस केलां. कोरोना पिडे वरवीं तुमी आस्पत्रेंत जातात, मागा जेजू कडेन. जेजू ह्या घडये तुमकां आपडटा. पावर ऑफ जीसस इज फ्लोविंग इन यू. ह्या उंड्यार परतून ती जेजूची गुण करची सकत ह्या कडेन तुमचे ते वायटस आसा. मागा भावार्थान मागा. कॅन्सर पिडा आसा, ह्या कॅन्सर पिडे वरवीं तो कश्ट जाताय, दैत्य वखदां केलाय, किमोथेरपी घेतलाय, सगळ्याच्या कुडींत विस्तारल्या, सुसूंक ताका नांगना. जेजू बेटी, जेजू तुजे कॅन्सर जाल्ल्या गायांचेर, कॅन्सर जाल्ल्या कुडीच्या भागांचेर जेजू ह्या कडेन आपटत आसा. जेजूचे सकत म्हणटा पॉवर ऑफ जीसस इज फ्लोविंग इन यू. द पॉवर ऑफ हिलिंग पॉवर. ओपन युअर हार्ट. माग जेजू कडेन. हार्ट काळजाची पिडा, थोडी पिडा तुका भेन दिसता, खंय हार्ट अटॅक जायत म्हूण भेन दिसता, डायबिटीस, BP आनी हातापायच्यो गांठी दुखतात, हायपर टेन्शन ह्या कडेन माग. हर एक भागाचेर जे तुजो हात दवर माग. जेजू आपड ह्या जाग्यार, जेजू आपड ह्या म्हज्या जाग्यार, ती काळजाचेर गांठीचेर हातापायचे पण माग. जेजूचे सकत थंयसर वाळटा. तुझे शुगर डाऊन जाता, तुझी BP डाऊन जाता, हायपर टेन्शन डाऊन जाता, हर्निया प्रॉस्टेट, मुळवाद, कॉन्स्टिपेशन माग. थंयसर जेजूची सकत वाळोवन दी. ती जेती निरंतर साहित्य दिसतून तुका दुश्ची पिडा जेजूच्या सक्तीन ती उणी जावन दी. माग जेजूची कृपा ह्या कडेन तुजे वळटा. सकड, किडनी, लिव्हर, हर एक कितें पिडा, हर एक पिडा सोम्याक भेटय आनी ह्या कडेन जेजूची गुण करचे सकत जे वळटले. दया तुजी दाखय आमचेर सोमिया, कित्याक तुजेर आमी पातयेता. जिवितांत निराशेच्या वाऱ्या वादळां तुका मारल्या. भुरगीं नात म्हण कितले कादारे जोडी तुमी आसात, भुरगीं नात म्हण कन करतात, बरवो सोचडला आनी जातात की ना कोण ना, प्राय जाली. जेजू की मागा प्राय, जेजूक प्रायची घट ना, जेजूका जाप करूंक खंयची घट ना. जेजू तुजे जिवितांत बरें करूंक शकता. तुजे जिवितांत ती निराशा पयस करून ता. काम ना, मस्त देमतान काम ना म्हण तूं सोदूनच जाय. मान एप्लाय कर, परत्यान प्रयत्न, जेजूच्या नांवान ट्राय कर, जेजूच्या नांवान एप्लाय कर. परत्यान पयशे नात म्हण भियेनाका. आज फाल्यांचो ग्रास जेजू तुका दिता. तुजी कन जेजूक बेटी. बिजनेस बरें चलना, नश्ट जाता, रीण फारीक जावंक ना, कांय करना. कृषी केली, गाद्यान कांय जायना, तोटान कांय जायना, दोणी कांय ना, तर दोणी तेगेर आसात, जैती बोटींनी कांय चलना, निराशे सगळ्यांनी नश्ट नश्ट नश्ट. जेजूक बेटी, जेजू तुजो नश्ट काडूंक शकता. जेजू तुज्या बिजनेसांतलो नश्ट काडूंक शकता. जेजू तुज्या घरांतलो नश्ट काडूंक शकता. जेजू तुज्या घरांतले खालीपण काडूंक शकता. जेजू तुज्या काळजांत एकसरपण सांगता. सगळें जेजूक बेटी ह्या घडये आनी सगळे कडेन मागे. देवा तुजी काकूळट आमचेर दाखय, कित्याक तुजेर आमी पातयेता. ह्या घडये बाबा भयणी आमचे हात उबारे सगळे ह्या घडये सोम्याची गुण करचे सकत आमचे ते वाडली. प्रेयर ऑफ डिलिव्हरन्स, हिलिंग, बिलीव, ट्रस्ट. My Lord and my God is healing me at this time. The power of the Lord is flowing from the Holy Eucharist in this church. Believe in Jesus, trust in Him. पातयेता या गुंड्यार उपहारच जेजूतोन 2000 वर्सां आदी गुण कचे जगत वडली. ह्या घडये सक्कड कोण सक्कड तुमी मागतात, आराधनान मागतात. हर एक तुमचे इरादे, हर एक तुमचे त्या सवा जेजूक भेटया आनी मागतात. आमी सक्कड जेजूक मागे. द पावर ऑफ हिलिंग जे काम ऑनला हिलिंग. हालेलुया 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 हालेलुया. Jesus, 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 the Lord, the healing power of God, let it fall on me, Jesus, and my family, Jesus, let take away every
pain. Lord Jesus, let it heal me. Sickness, my cancer, my heart and my liver and kidney, corona. Jesus, touch me, Lord, from every sickness, Lord. Take away the grief and pains of my family. Heal my family, Lord. Heal my heart and my every neighbor of my Jesus. Jesus, I forgive you. I trust you, Lord Jesus. Heal me and take away all the pains from me, Lord. Let the power of healing come on me and my family, Lord. Let it touch me, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Yetyavoda sakramenta sastrang naman koruya purvilya त्या रूपाबोधला नव्यो रीते आदर्या सल्वनवेच्या अस्कत विश्व्या बावडताचे बळ दिव्या जशे बापा तशेच पुता उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा ससना ससना एका ताळ्यान नरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावार्ता प्रार्थूया. ये देवा, विचित्र सक्रमेंत काल तुझ्या कष्टाचो उडास ते आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच जपचे ते आमी बगी सारको आनी तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां देण फावो कर. जो जेतन राज करताय ससनाच्या ससना. आमेन. जेसूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळत कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता